Goa State Pollution Control Board. Speaker sir, in this hall, म्हाका दिसता आख्या गोंया भितर Mormugua is the only constituency I can say which is mostly affected because of the pollution and dust pollution arising of various cargoes handled at Mormugua port is the major issue in Mormugua constituency and surrounding Vasco city. Cargoes such as coal, bauxite, gypsum, limestone, iron ore are handled at Mormugua port, which are causing severe dust pollution leading to health hazard. Seriously, Speaker sir, कित्याक हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक जाणा, हांव थंय रावता आनी ते आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान स्पेशली मुर्मुगांव, वास्को, दाबोलीम, कुट्टाय जे हेल्थ हेजार्ड लोकांक जावपाक लागलेले आसा बिकॉज ऑफ दीस ब्रिदींग ऑफ दीस ऑल डस्ट पोल्युशन आनी इट इज अ वेरी सिरियस इशू. टायम एंड टायम आय एम रेजिंग दीस इशू इन द असेंब्ली. आयज हे ऑलरेडी इतले पोल्युटेड कार्गो थंय येवपाक लागलेले आसा. आतां एक न्यू कार्गो येवपाचो तेंचे एक प्लॅनिंग आसा आनी दॅट इज वुडन चिप्स. आतां जर वुडन चिप्स थंयसर येयले आनी ते इम्पोर्ट जावपाक लागले आनी ते ट्रान्सपोर्टेशन जालें ते वुडन चिप्सा सच्चे वुडनाचे बारीक बारीक पर्टिक्युलर्स आसता बारीक बारीक which was earlier it was happening that thing was it was being stopped by the public and the MPA want to start it again. It should not allowed. That much I am requesting the government that we should take care of that. आयज स्पीकर सर आमी हांगा उलयता आनी उलयतना आमी सगळे आमकां आन्सर जे मेळटले कितें एवरीथींग इट इज अंडर कंट्रोल, पोल्युशन इज अंडर कंट्रोल. बट आयज म्हाका खबर आसा हो इशू कोलाचो इशू इट इज नॉट ओन्ली ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ऑर मुर्मुगांव तालुका. इट इज अ इशू ऑफ एंटायर गोवा and everybody feels that coal should be stopped. And I am also of the opinion that yes, coal should be stopped. But I don't know how far the government can handle it or how far the government can stop it. I am not aware. But I want to bring to the notice of the Honorable Minister, yes, at least some precaution we can take. If it cannot be stopped, at least some precaution. We will suggest, yes, it should be stopped. At least precaution in the sense, like we see in other countries, a dome system has to be built, where the entire coal handling can be done inside, in-house, where the dust does not come outside, as it is done in other countries. And I am very happy. I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, our Honorable Minister, and even our government at Central, that yes, the instruction has gone to these private companies. And I would like to say on this floor of the House, yes, there is a company, JSW, Jindal, who has already started with this dome system. And it is under construction. But there are other players in the field, private players who import this coal. They should also be instructed. At least the people can breathe good air. Every time we have people of Mormugua, is been एक तेंचे श्राप पडलेल्या भशेन आमकां तो डस्ट पोल्युशन घेवचें पडटा एंड स्पेशली विथ रिफरन्स टू कोल. आयज थंयसर आमी पळयता स्पीकर सर, आमी म्हणटा कितें डेली MPA सांगता कितें वॉटर स्प्रिंकलिंग जाता म्हणून. बट वी नो वी स्टे ओवर देर द वॉटर स्प्रिंकलिंग थंय जायना. सो स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन. सगळ्यांचेर बाबा थंयसर स्प्रिंकलिंग जावचें. मातसो वारो येयलो जाल्यार सगळो डस्ट येवन आमच्या लोकांच्या घरांनी वयता. थंयसर रोड ट्रान्सपोर्टेशन जाता सर, जे कोलाचे ते रोड ट्रान्सपोर्टेशन जातना आख्खो रोड आसा तो कोल आसा तो रोडाचेर पडलेलो आसता, बॉक्सायट रोडाचेर पडलेलो आसता, जिप्सम रोडाचेर पडलेलो आसता. थंय कोणूच केअर घेयना. MPDक सांगलें, MPAक सांगलें, ते म्हणटा आमची ड्युटी न्हू. थंय रोडाचें क्लीन आनी थंय तेजे वयरसून गाडयो वचोन थंयसर परत तो डस्ट जावपाक लागता. सो दीस आर द थिंग्स बारीक बारीक जर एटलिस्ट जेन्ना थंयसर आमी स्टॉप करूंक शकना जाल्यार दीस हॅज टू बी टेकन केअर. हे जे रोड ट्रान्सपोर्टेशन तशेंच आमचे रेल्वे वॅगन्सान जो कोल वयता बाकीचे वयता तेंचो तोच इशू. कित्याक ते तारपोलीन प्लास्टिकाचे तारपोलीन घालून वयता. थंयसर कितें तरी आमी लास्ट टायम सजेशन दिल्लेलें कितें बाबा थंयसर कोल वॅगन जे वयता तांकां विथ हार्ड टॉप कवर्स हे घालून तांकां व्हरपाची गरज आसा. सो गव्हर्मेंटान खंय तर इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. आमी म्हणूंक शकना MPA आमकां लागना, इट इज अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट. अरे बट वी आर फेसिंग अवर स्टेट इज सफरिंग. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर कितें बाबा ही जी आमचे वॅगनान जे रेल्वेन जी कोल वयता बाकीचे जे कार्गो वयता ताका हार्ड टॉप
कवर घालपाक लावपाची गरज आसा, नाजाल्यार ते आख्ख्या रस्त्याचे आख्ख्या रेल्वे लायनीचे तुमच्या एरियेन बीन पळयलें नुया सायडीकसून वेर्ना सायडीक सगळे कडेन पडात वयता तो कोल आनी तेजें पोल्युशन मागीर ते शेतांनी वयता, बाकी कडेन वयता. So I request the Honorable Minister for Environment to see to it that the pollution control norms are strictly followed by the MPA and also by the cargo handlers, and take all measures to curb the dust pollution, not only at the port while loading, unloading, but also while transportation from port via road and rails. कित्याक आयज आमी कितले सांगले सर, तुमी म्हणटले की थंयसर आमचे एज पर आवर पोल्युशन गायडलायन एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल, पोल्युशन जायना. बट खरेंच सर थंयसर जाता पोल्युशन, आमकां खबर आसा, लोकांक खबर आसा थंयसरले. आमी थंय रावता, आमचे लोक थंय रावता मुर्मुगांवान, तेंच्या घरांनी कोल आसता, थंयसर आमी पळयता कित्याक आमी थंयसर रावता, म्हाजें ऑफिस थंय आसा, आमी पळयलां सर थंयसर. म्हूण आमी म्हणूंक शकना थंयसर जायना पोल्युशन, जाता सर, आमी पळयलां सर थंयसर. आमच्या देवळांनी गेले, आमच्या चर्चींनी कॉपेलांनी गेले जाल्यार आमी पळयता थंयसर सगळो कोलाचो डस्टान ती सगळी काळी जाल्लेली आसा. सो अशें आसा सर थंयसर रियली इट इज अ सिरियस इशू. आनी हो कोलाचो इशू आमी एवरी टायम एसेंब्लीन रेज करीत आसा. लोकांक दिसता आसता लोक आमचेर एलिगेशन करता की आमी कांय एक्शन घेयना म्हणून. बट हो कोल आतांचो न्हू, हो पयलींसून येत आसा, आमीय जाणा. बट वी हॅव टू, आमी म्हणूंक शकना तो पयलींसून चालू जाला आसा म्हणून आमकां लागना तो. बट इन द इंट्रस्ट ऑफ द people of my Murmagua constituency, the people of Goa, we have to take a strong step to stop this coal transportation and coal import. Speaker sir, with reference to Goa Coastal Zone Management Authority, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister, the Minister is aware about this. आमची जी फिशरमॅनाची घरां आसा, जी स्पेशली बायना आनी डेस्टरो एरिया, आनी हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, तांकां फाटल्या दिसांनी सर डिपार्टमेंटा कडसून तुमच्या नोटिसीस गेल्लेली. सो आयज जी आमची ती घरां आसा ती फिशरमॅनाची, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमॅन फ्रॉम देस्तेरो एंड बायना फॉर मोर देन 50 years. तेंची घरांच थंय आसा. वी कॅनॉट डिस्प्ले थंयसून काडून तांकां दुसरे कडेन व्हरूंक शकना आमी स्पिकर सर. सो तांकां थंयसूच रावचें पडटलें तांकां. सो तांकां खंय तरी आमकां प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें. आनी हांव एक डिमांड करता फिशरमॅन, जे तुमचो न्यू GCZMA प्लॅन येवपाचो तेज्या भितर फिशींग विलेज म्हणून डिक्लेअर करची ती एरिया. स्पिकर सर, आनी एक उलयतना मिनिस्टराक आमच्या खबर आसा की म्हाजो एक प्रोजेक्ट अंडर WRD, सो थंयसर लोकल फिशरमॅनांक, जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा बायणाचे आनी देस्तेरेकल, तेंच्या लागून थंयसर आमकां जी आमी हे बांदपाक सोदता तांकां पार्किंग एरिया, हे बोटींग लागून, तेज्या लागून थंयसर एक नाला आसा, ज्या नाल्याच्या भितर ते पार्किंग, सो तेजे ते माउथ ऑफ रिवर आसा, थंयसर आमकां डिसिल्टिंग करूंक जाय. आनी ते हेज्या लागून आमकां एक NOC जाय फ्रॉम तुमचे डिपार्टमेंट GCZMA कडसून. सो बेगीनच्या बेगीन दी. खरेंच त्या लोकांक गरज, कित्याक तांकां थंयसर पार्क करपाक तांकां आमकां हॉलान वयचें पडटा, वेल्सा वयचें पडटा, कासावले वयचें पडटा, आनी थंयसर तेंची मारामारी जाता, एकामेकाक मारता, ते तांकां थंयसर येवपाक दिना. तुमी हांगा कित्याक येयला आमच्या विलेजीन, अशें करून तांकां थंय धांवन येता. हे लोकांक आनी थंयसर पार्किंग करपाक मेळना, कित्याक आमचो बायणाचो बिचाचेर उदक डायरेक्टली वयर येता आनी थंय कोणाकूच गाडी, तेंची बोटी आसा त्यो पार्क करपाक मेळना. तेज्या लागून तांकां बाकीच्या एरियेन वयचें पडटा. सो एक सिरियस इश्यू आसा आनी हे फिशरमॅनाक लागून मागता. आनी थंयसर कितें आमी कितें कॅपिटल ड्रेजिंग कर म्हणना, एक नॉमिनल मिनिमल जे तांकां थंयसून जे माउथ ऑफ रिवर आसा थंयसून फक्त ती कॅनोज भितर येवपाक लागून. सो तेज्या लागून तितलोच आमकां केलो जाल्यार म्हाका दिसता ती फूल एरिया वयल्यान ब्युटिफाय जातली आनी सेफ उरतली. सो तेज्या लागून हांव मागता की आमच्या फिशींग भावांक लागून ही NOC आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 67 पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पिकर सर. आनी हांव पयलींच सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक की डोंट से इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट. ही सेंट्रल गव्हर्मेंट आसलो सुद्दां आमच्या लोकल लोकांक हो इफेक्ट जाता. कित्याक आयज आमी जाणा, आमी हात वयर काडटा MPA सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता म्हणून. बट एज अ पोर्ट मिनिस्टर कितें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचो आमचो हो एक हक आसा. आज तुमकां मुद्दाम सांगपाक जाय, देर इज अ मेजर इशू इन मुर्मुगांव पोर्ट विथ रिगार्ड्स टू प्रायवेटायझेशन ऑफ बर्थ नंबर 10 and 11. हांव मुद्दाम हावजान सांगपाक जाय, देर आर टोटल 11 बर्थ नंबर 1 to 11 सगळे प्रायवेटायज जाले स्पिकर सर, सगळे प्रायवेटायज जाले. फक्त 10 आणि 11 नंबर बर्थ म्हणटा तो उरलेलो. आनी हो आमच्या MPAचे ते बर्थ नंबर 10 आनी 11 आमचे गोंयकार लोक हे थंयसर काम करता, स्ट्युडिओरिंग चलयता, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रक चलयता, आपले मशिनरी चलयता, आनी सगळे आमचे गोंयकार भाव, भायले कोण ना, सगळे गोंयकार.
around more than 1,500 to 2,000 people are working. Speaker sir, म्हाका मातसो टायम दी, very important issue. It is concerned to my constituency, very important, आणि आमच्या गोंयकारांक लागून सुद्दां कित्याक हे प्रायवेटायज जावपाक लागलेलो आसा स्पीकर सर. आनी थंयसर हे MPDन एक थंयसर हे आमचे MOU सायन केल्लो आसा विथ वन कंपनी कॉल्ड एज डेल्टा इंट्रा लॉजिस्टिक वर्ल्ड वायड लिमिटेड, आनी हो बद तेंच्या हातीन दिवपाक सोदता ते. आयज तुमकां मुद्दाम सांगता तेन्ना तेंच्यांनी एग्रीमेंट PPP कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो. वेन डिस्कसिंग द सायनिंग ऑफ PPP कॉन्ट्रॅक्ट, इट इज एसेन्शियल टू हायलायट दॅट when JSW withdraw from the tender, Delta Infra became the sole bidder. He was the only bidder. एक बिडराक लागून तेंच्यांनी दिवंक तो एक्चुअली त्या टायमाचेर तो इट शूड हॅव बीन स्लॅप्ड, म्हणजे डिस्कार्ड जावंक आसलो नाजाल्यार कॅन्सल जावंक आसलो. बट MPAन तो सिंगल बिडराक दिलो, वीच इज इल्लिगल जे जाल्लेले आसा थंयसर. आनी बाकीचे आमचे जे स्टिड्योर आसले तांकां काळखान दवरलो कित्याक तांकां मिसइन्फॉर्म केलें, कित्याक ते इन्वेस्टमेंट जे आसा ते 800 crores म्हणून. सो अशें करून तांकां सगळ्यांक सायडीक दवरलेलो आसा. हांव मुद्दाम हांव सांगपाक सोदतां कित्याक म्हाजे कडेन कांय चार्ट कंपॅरिजन हाडलेलो आसा, कित्याक हेजेर ओवरव्यू आनी हे कंपॅरिजन ऑफ कलकत्ता पोर्ट आनी आमचो मुर्मागोवा पोर्ट, हे दोन पोर्टाचें कंपॅरिजन हाडलेलें आसा. ओवरव्यू ऑफ कलकत्ता आनी मुर्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हांव सगळें वाचपाक वचना स्पीकर सर, खूब पॉयंट्स आसा, हे वाचपाक गेलो म्हाका 1 वर लागतलें. बट तरी आसून सांगता तुमकां, कंटिन्युटी अँड ट्रान्सपरन्सी इन प्रायसींग, रेव्हेन्यू प्रोटेक्शन थ्रू रिझर्व प्रायस कमिटी, NH सर्व्हिस क्वालिटी अँड ऑपरेशनल इफिशियन्सी, एड्रेसिंग चॅलेंज डिस्पायट, हे खूब आसा स्पीकर सर, ते हांव वाचना. तुमकां मुद्दम पॉयंटाचेर येता. कंपॅरेटिव्ह एनालिसीस ऑफ कलकत्ता अँड मुर्मागोवा प्रोजेक्ट, a detailed comparison of the Kolkata and Murmagaon Port Authority project across various parameters revealed significant differences. हांव मुद्दाम तुमकां एक्सप्लेन करता. पॅरामिटर्स सांगता तुमकां. कन्सेशन पिरियड आनी कलकत्ताची 5 years आनी मुर्मागोवा पोर्टाची 30 years, 5 years and 30 years. Then in that parameter investment done at Kolkata is rupees 570 crores. 570 crores for 5 years. Murmagoa investment is rupees 140 crores by the Delta. कोणाकडे साइन केला for 30 years. 140 crores for 30 years. आणि हांगा 750 crores only for 5 years. Rate publication, Port Authority. Rate जे डिसाइड करतले ते Port Authority डिसाइड करतले कलकत्ताचे. हांगा कोण करतले? कन्सेशनरी म्हणजे मोनोपोली. कोण रेडी करतले? जेका कोणाक डेल्टाक दिला, दे विल फिक्स द प्राइस. सो इट विल बिकम अ मोनोपोली. दे विल फिक्स वॉट एवर प्राइस दे वॉन्ट. हांगा टोटल तांकां मोनोपोली करपाक दिल्लेले आसा. इक्विपमेंट 6 HM. सर स्पीकर सर, इक्विपमेंट इज 6 HM. दॅट इज द क्रेन, 6 cranes. आणि हांगा आमची फक्त 2 cranes. सो दीस इज वॉट. आणि पोर्ट शेअर कितें आसा? कलकत्ता 64% विल बी द पोर्ट शेअर. आणि हांगा आमचो कितलो आसा? ओन्ली 50%. सो दीस आर द थिंग्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स स्पीकर सर. हे आमचे लक्षात घेवंक जाय. आणि वी हॅव टू रायट टू द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, बट दीस कॅनॉट बी हॅपन इन गोवा वेर आवर पीपल, आमचे जे लोक आसा 1,500 ते 2,000 रस्त्यार पडटले. ऑलरेडी आमचे जे एसोसिएशन आसा थंयसर आमचे स्टिड्योरिंग, ते ऑलरेडी थोड्या लोकांनी आपलो धंदो बंद केलो. माशाडो असले व्हडले लोक असले थंयसर, तेंच्यांनी बंद करून लॉक मारून धांवले ते. अशें जर आमकां तांकां त्रास करतले. स्पीकर सर, हे खूब उलोवपाक खूब आसा, बट चड टायम घेयनासतना स्पीकर सर हांव मागता परत एकदां मिनिस्टरा कडेन आमचे कडेन, कित्याक आमकां परत थंयसर NOCक लागून आतां फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी जशें WRD कडेन घातला तशें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून तेंचे कडेन फिशींग रॅम, नेट बायंडींग शेड, ऑक्शन हॉल हे सगळें घातला. बट हेज्या लागून आमकां NOC मागता हेजे कडसून, MPA कडसून, आनी MPA NOC दिना. तशें थंयसर शेक आसा, आमच्या बायणा बिचार शेक आसा, जेंच्यांनी आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटा कडसून हे शेक दिलेले आसा. थंयसर आमकां MPAचे परमिशन घेवचें पडटा. पेमेंट तांकां टुरिजम डिपार्टमेंटाकूय करचो पडटा, MPAकूय करचो पडटा. आनी ही सगळी एक्टिविटीज आसा ती MPAच्या भायर येता, तांकां कांयच लागना. सो ऑनरेबल मिनिस्टर शूड सी दॅट बाबा ही फॅसिलिटीज आर अवे फ्रॉम मुर्मागोवा, ही शूड बी कॅन्सल्ड. आनी चड टायम घेनासतना मुर्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हॅज बीन हॅरेसिंग the residents of Harbour, Jetty, Bogda and other places by filing cases on encroachment and sending evacuation notice. In spite of losing the cases in district court, आयज तेंचेर केसी घातले, तेंची केसीस हल्ले MPA. आनी हे लोक जिखले कित्याक हे लोक आतां रावना, दे आर स्टेईंग देयर फॉर 50 years and more. तेंच्यांनी केसीस हल्ले, बट फक्त हॅरेसमेंट करपाक आतां तांकां परत अपिलाक व्हरून हायकोर्टान गेला. हायकोर्टान सुद्दां जिखले ते.
हायकोर्टांची आता ते सुप्रीम कोर्टान गेला. हाऊ दीस पीपल वील एफोर्ड? म्हणजे हे फक्त हॅरेसमेंट करताशें जालें ना ह्या लोकांचेर, जे बाबा थंयसर एमपीचे आसा आमचे लोकल लोक जे 50 वर्सां 60 वर्सां जाले थंयसर आमचे हर्बर एरियन रावता ते लोक आनी लोअर जेटी म्हणटा थंयसर. त्याच प्रमाणे देर इज अ लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ धाकटोसो एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू घालपाक सोदता. आनी तेज्या लागून हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केलेलें आनी सीएमान लेटर बरयलेलें एमपीएक आनी एक आयडेंटिफाय केलो जो अनयूज लँड आसा एमपीडीचो 250 स्क्वेअर मिटर तो आमी थंयसर आयडेंटिफाय केलेलो. बट आजून पर्यंत आमकां तांकां परमिशन दिना. एक आमकां छत्रपती शिवाजीचो स्टॅच्यू घालपाक सुद्दां ते आमकां थंयसर आजून ती लँड दिनाय. 250 स्क्वेअर मिटर आयज येता व्हडले तो आनी तो यूजूच ना. एक ते खंयचे तरी वयर हेजेर आसा ते दोंगराचेर कशें आसा थंयसर तांकां केन्ना कोणाक यूजूय जावपाना कांयच ना. सगळे खडपाची लँड आसा ती आनी फक्त एक ट्रायंगुलर 250 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट टू कायंडली इंटरव्यू एंड रायट टू दीस एमपीए बाबा टू गिव द एनओसी थंयसर बाबा आमकां तो एक स्टॅच्यू घालपाक लागून. स्पिकर सर उलोवपाक गेल्यार खूब आसा, चड टायम घेतलो तेज्या लागून तुमकां स्पिकर सर थँक्यू. placed in the House. Speaker